रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एका चलयेक आती होके अशें एका पर्यटकान विचारिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी कळंगुटे बरोच बोवाळ केलो। आयतारा राती कडेन दांडिया सोंपोवन ही चली चलत आपल्या घरा वताली तेन्ना रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या गाडयेंतल्या कांय जाणांनी चलयेक आती होके अशें विचारलें। अशें विचारतकीर ते चलयेन आपल्या वांगडा दांडियाक आशिल्ल्या आपल्या इश्टांक आफोवन घेतले। चलयेक नाका जाल्लो कमेंट पास केल्ल्यान तांच्या इश्टांनी गाडी आडावन धरली आनी दुबावितांक पुलिशेच्या सुवादीन केले। आता राती म्हटल्यार एक अराउंड 3:30 सुमार ही तुम्ही फाटल्यान ती पळोवपाक शकता। वयर तेंचे तर आरशे ब्लॅक आसा आनी सकयले तेंचे कडेन रेस्टॉरंट म्हणून लायसन आहा। तेंचे कडेन तर रेस्टॉरंट म्हणून तर लायसन आहा, ते तर रेस्टॉरंट तर चलयता जाल्यार एक सिंपलशी गोश्ट रेस्टॉरंटाक एक मार्केटिंग जाय पडटा जाल्यार तेंच्यांनी एक तर वयले आरशे काय केल्या बुद्दली टेबलां आहा काय कोण लोक बोल्ला ते कांय दिसना कॉलेज सर तेजे वरसून डायरेक्ट कोर्टा हांगासर इलिगल कितें तरी चलता म्हणून। सेकंड थिंग हांगाच आमची देवळान नवरात्राच्यो राती चलता। दांडिया आसलो काल रास दांडिया, थंयसर थोडी चोडवां आमची राती 3 सुमार चलोन वयताली घरा कडेन। तेंकां हांगासर कमेंट पास जालो की तुमकां कितले पयशे दिवपाक जाय ते आमी दिता, तुमी फक्त आप लोग अंदर आ जाओ, आप लोगों को क्या पैसा देने का हम लोग देताय म्हणून। ही आमची आयची परिस्थिती जाल्ली आसा। आमी आख्ख्या कालाकुटान भोंवले आनी आयचे डेटीक आमच्या वाड्यारूच न्यू प्रोमायसीस तेंच्यांनी ओपन केल्या। हांव हेज्या बद्दल आनी कांय उलयना, हांव एकूच सांगता जे हायर ऑथॉरिटीज आहा जावं कोणूय आमचे पंच मेंबराक आमी सांगला आमची चोडवां जावं भुरगीं जावं कोणूय जावं हांगासर सेफ भोंवपाक जाय। हो आमचो डेलीचो रूट, वॉकिंग पाथ हो आमचो। आमी हांगासरसून चलोन वयता, चलोन घरा कडेन येता, आमचो लोक हांगासर चलोन टिट्यार वयता। आयज पासून आमची चेडवां सुद्दां हांगासरसून चलोन वयता। हांगासर फुडें कोण कोणाक पोवचो हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल सीएमाक म्हणून येता तो डायरेक्ट आनी आमच्या सरपंचाकूय हे जाता बेगीन फोन करचे जाल्यार गांवचे भुरगे रेडी आहा दांडिया घेवन। खूब वर्सां पयलीं तुमकां खबर आहा एक ग्रूप आसलो, आतां म्हाका दिसता तो एक्टिवेट करपाची गरज आसा की कोणा कडेन जर कांय जायना जाल्यार गांवचे भुरगे फुडें सरून हॉकी स्टिकीन तांकां धांवपाचें आहा। ही ओपन चॅलेंज तांकां, कित्याक तुमी जर आतां रातचे आमच्या चेडवांक चलोवंक दिना। फाटीं होच इंसिडंट आमचो वॉल्तार जाला पूण तो खंय ना खंय रिकॉर्डार येवंक नासलो। देखिए इसके अंदर जो हमें कंप्लेंट मिली उस कंप्लेंट के बेसिस के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर की गई कालंगुट पुलिस स्टेशन के अंदर अंडर सेक्शन 74, 75, 78, 79, 150 सबसेक्शन 2 रेड विद 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस। और इसको इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसके अंदर अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया और भी इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसके अंदर अभी और अरेस्ट बाकी है।